प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 5वो विसवोर वोट 33 ते 39 पर्यंत. लूक चॅप्टर 5 वर्सेस 33 to 39. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना तांणी जेजूक म्हणलें, जुवांचे सीस आनी तशेंच फारिजांवाचे भोंवन भोंवन उपास आनी मागणी करतात, पूण तुजे सीस खावन पिवन खुशाल आसात ते कशें? आनी जेजून तांकां म्हणलें, न्हवरो पावण्या बरोबर आसतना तुमच्यान ताका उपास करूंक लावयेत. न्हवऱ्याक तांचे मोदलो काडून व्हरचे दीस येतले, मागीर ते दीस येतोच ते उपास करतले. अशी एक वपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोन्न्या वस्त्राक कोपो मारून नव्या वस्त्राचो कुडको पिजून काडिना. तशें केल्यार नवें वस्त्र पिजलें तें पिजलें. त्या भायर ताचो काडलेलो कुडको पोन्न्या वस्त्राक सोरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोन्न्या चामड्या पोतयांनी बोरिना. बोरलो जाल्यार नवो सोरो चामड्या पोतयो फोडून उडयतलो आनी तो ओतोन वतलो, आनी चामड्या पोतयांचो विबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या चामड्या पोतयांनी बोरूंक जाय. आनी पोन्नो सोरो पिवून आयलेल्यांक कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागना. पोन्नो सोरो अदीक बरो अशें ती म्हणटात. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू उपासा विशीं शिकोवण दिता. आनी ही शिकोवण एक कारण आहलें कित्याक ही शिकोवण दिली म्हणून. कित्याक फारिजियो धोमशास्त्री हे जेजू कडेन येतात आनी म्हणटात, तूं आनी तुजे शीस उपास करिनात. आमी कोत्ता, जोन बातिस्ताचे शीस कोत्ता, पूण तुमी करिनात. तुमी फकत मौजा मारतात. आनी हें कितें? आनी त्या वेळार भाव भयणीनो, जेजू तांकां जबाब दिता आनी म्हणटा, न्हवरो पावण्या बरोबर आसतना तुमच्यान ताका उपास करूंक लावन येता काय? आनी आमी जाणो करूंक जायना. पूण न्हवऱ्याक ताच्या मदल्यान काडून व्हरचे दीस येतले, मागीर ते दीस येतोच ते उपास करतले. म्हणटच भाव भयणीनो, न्हवरो कोण जावन आसा इग्रोज मातयेचो? जेजू जावन आसा. आनी आमी जावन आसा एके भाशेन ही एक बायल जी त्या न्हवऱ्याची वाट पळोवन आसा. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा एक दीस येतलो आनी न्हवऱ्याक काडटले आनी तेन्ना ते उपास करतले, त्या वेळार जेन्ना जेजू शिसां बरोबर आसलो तेन्ना शिसांक आनी जेजूक उपास करपाची गरज नासली. कित्याक समजा शिसांक किसली गरज आसली, तांचे कडेन जेजू आसलो मासा कुडीन. म्हणटच कितेंय जाय जाल्यार तांच्यान आतां जेजूक विचारूंक जातालें. जेजू भावार्थान तें हाडटलो आहलो आनी तें घडोवन हाडटलो आहलो आनी तो घडोवन हाडटालो. जेन्ना लोक 5 उडे आनी 2 मासली आहल्यो, जेजून भावार्थान मिलाक केली. जेन्ना कोणाक मिलाक जायली, पेकोणी जाली, जेजून थंयसर भावार्था वरवीं तांकां बरी केली. पूण जेजू म्हणटा, एक दीस पावतलो जेन्ना हांव तांचे कडसून वेतलो. आनी हो दीस येयलो. जेजू खुर्सार गेलो, तो मेलो, पुनूच जिवन जालो. आनी शिगी भाव भयणीनो, तो सोर्गींच्या बापा कडेन गेलो आनी तो आतां सोर्गींच्या बापाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासून विनोती करता. म्हणटच आतां जेन्ना जेजू स्वर्गार गेलो, जेजूचे शीस उरले संवसारान आनी तांचे बरोबर जेजू नासलो म्हणजे मासा कुडीन. पूण जेजून तांकां आपलें उतर शिकयल्लें, ताका सोजमणी दिल्ली. आनी आतां त्या उतराचेर तें उतर सत मानून ते जेजूचेर भावार्थ धरून आतां ताका भावार्था वरवीं कशे भाशेन सगळें मेळोंक जायल्लें तें आतां ताका कळ्ळें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान जियेता, आमकां खूब वस्तू दिश्टी पडटा, आमी आयकता, आमकां आमच्या भावनान कितें आमकां दिसता. पूण भाव भयणीनो, जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे भावार्थान चलोवंक सोदता
ताका फकत देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक पडटा आनी उपासा वरवीं आतां आमच्यान जें आमकां दिसता आयकता आमकां आमची भावना ही आमच्यान दाबून धरून आमची चोत्राय जेजूचेर धरूंक जाता म्हणटच उपास जो कोत्ता मागण्यांनी रावता तो आतां भावार्थान चलपाक आतां शिकता म्हणजे भाव भयण उपास करिना जाल्यार अशें न्ही की आमच्यान भावार्थान चलोवंक जाय पूण आमकां खूब त्रास जातले म्हणजे जे आमकां आमी आयकता जे आमकां आमी पळयता जी आमची भावना चलता त्या हिसपान आमी चलतले पूण उपासा वरवीं आमच्या मनाचें ट्रेनींग जाता आमी आतां आमची चोत्राय जेजूचेर दिवंक पावता आमी ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलोवंक पावता आनी जो कोण ताच्या उतरा प्रमाणे चलता तो आतां भावार्थान चलता तो आतां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता म्हणून जेजू आयज सांगता न्हवऱ्याक काडून वतले आनी तेन्ना ते उपास करतले शिकी भाव भयणीनो जेन्ना जेजू स्वर्गार गेलो शीस आतां उपास करूंक लागले ते मागणे करूंक लागले आनी भावार्था वरवीं ते आतां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक लागले आयज भाव भयणीनो 2000 वर्सां जावन आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव आमी भावार्थी म्हणटा आमी आमकांच विचारुया आमी उपास करता काय कोरेमाच्या वेळार शिशेच्या बुधवारा दीस आनी निमाण्या शुक्रार दीस आमकां 2 दीस इग्रोज मार सांगता उपास करपाक आनी मागीर शेकी शुक्रा दीस मांस खायनाका हें करनाका सोरो पियेना हें आमी कोरेमाच्या वेळार करता पूण खरें म्हणल्यार सुमारान 2 पाटी तरी आमी उपास करपाक गरजेचो 12 वरां आमी उपास करपाक गरजेचो उदक नासतना खाय नासतना पूण आमकां संय ना आमी कोमेस करीत जाल्यार आमी जेन्ना उपास करता आमी मागण्यांनी रावपाक गरजेचें म्हणटच उपास आनी मागणी करपाक ज्या दिसा आमी उपास करता जेवणाची आमी चड देवाचें उतर खाता ताचें उतर आयकता त्या उतरान आमी रिगून रावता मागण्यांनी रावता आनी हें करून आमचो भावार्थ घट जाता आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता तर आयज भाव भयणीनो आमी खरेपणी उपास करिना जाल्यार आमकां सोयना जाल्यार आमी फकत मागणें केलां बिश्टी उतरान बडबड्यान उतरान मागणें केल्या तर आयज आमी उपास करपाक शिकोया सुमारान एटलिस्ट 2 पाटी आनी आमी उपास करून देवाचें उतर शिकोवन मागण्यांनी रावून आमी खरेपणी भावार्थान चलोन एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयज सावन आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.